शिक्षकांक 1.5 वर अधिक काम करचे पडटले, तसेच विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांचे ट्रॅकिंग जातले. शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. विद्या समीक्षा केंद्राबरोबर गोंय सरकारान कबलात केल्या. ही संस्था विद्यार्थ्यांचे ट्रॅकिंग करतली. हो रिपोर्ट शिक्षण खात्याक वतलो. अनएडेड स्कुलांच्या बाबतीत जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आयच्यान गोंय विधानसभेचे 8वें आणि ह्या वर्साचे दुसरें अधिवेशन सुरू जाला. वेंझी वियेगशान शिक्षणीक उदरगती संदर्भात काय प्रश्न विचारिल्ले, ताच्यो धादोशी करपी जापो मेळोंक ना अशें तांणी सांगलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेत सांगिल्ले प्रमाण गोंयच्यो भाशा आनी गणिताचो दर्जो देविल्ल्याचे मान्य केले. पूण शिक्षणीक मळाचो गुजरातचे धर्तरेर गोंयांत सर्वे जातलो अशें तांणी सांगलें. नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता. तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th ह्या 3 स्टँडर्डाचेर करता. तेणी जर ते पळयत जाल्यार तो सब्जेक्ट वायज आसा स्पिकर सर परत. इट इज इन लँग्वेज, मॅथमॅटिक्स आनी सायन्स ह्या 3य सब्जेक्ट वायज हो सर्वे, हो एवरेज सर्वे केलो वता. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. ओके, लँग्वेजींत आमी थोडेशे फाटीं आसा, मॅथमॅटिक्सान आमी थोडेशे फाटीं आसा. आमी विद्या समिक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देअर प्रोग्राम आनी एवरी क्वार्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. विद्या समिक्षा केंद्र हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्साच्या नुसार आतां पर्यंत फक्त गुजरात सरकार एकीच कडेन चलयता. राज्यांतल्या फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 12th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या भुरग्यांचे ट्रॅकिंग केले वयतले. तांच्या स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतले हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आनी त्या नुसार आमकां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसांत एज एवरी टायम आमकां रिपोर्ट मेळटलो. हांवें डिटेल्स मागलेल्यो आनी ज्यो आन्सर म्हाका मेळ्ळे दॅट इज नॉट एट ऑल सॅटिस्फॅक्टरी. आनी स्पिकर सर तुवें पळयलें जाल्यार आख्खो डिपार्टमेंट जो एड्युकेशनान जो रिप्लाय केला दॅट इज टोटली टेकिंग अस टू अ डिफरंट डायरेक्शन. पयलीं सांगलेलें की गिव अस द डिटेल्स of the National Achievement Survey for Education 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 and 20 to 21. Speaker sir, इंक तेमी Annexure 1 आणि Annexure 2 दिला आणि आन्सर सांगला आमकां की these surveys are conducted after once in 3 years. Speaker sir, आमकांय खबर आहा की these are conducted after 3 years. But the idea was to understand, have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years. NAS survey जी आहा ती 3 वर्सां येता म्हूण आमी जाणा. 2017 मागीर 3 वर्सां. पूण आमी इंटरनल केन्ना एक गोवा असेसमेंट सर्वे म्हूण केल्या एड्युकेशना वापरी. हॅव वी डन दॅट? नो. गोवा समग्र शिक्षा प्रिंटेड अ बुकलेट. स्पिकर सर, गोवा समग्र शिक्षा जी बुकलेट जी भायर सरल्या आतां भायर सरल्या 2017 सावन आतां आमी कितें केलां? वॉट हॅव वी डन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स? एंड द आन्सर वॉज नो. विद्यार्थ्यांबरोबर टिचरींचे जिओ बेस्ड ट्रॅकिंग जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शिक्षकांनी आपल्या वेळा भायर 1.5 वर क्लासी घेवच्यो पडटल्यो. ताचेरय शिक्षण खात्याची नदर आसतली. हाज्या फुडें वचून आमी जिओ बेस्ड अटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो. ह्या वर्साच्यान जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेग्युलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिचो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां ती सकाळी कितल्यांक आयली, दनपारां कितल्यांक भायर काडली हेजे जिओ बेस्ड ट्रॅकिंगूय जातलें. खातीर आमी रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours म्हणजे पर डे 1.5 वर चड तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आतां स्कुलांनी खंयच्या तुज्या कडेन जर पेरंट्स फाल्यां सकाळी मॅनेजमेंट कंप्लेन करूंक येयत आनी टिचरी जर कंप्लेन करूंक येयत न्ही रे जाल्यार तेंचें आयकोनाका. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान विन्संट रोजारियो.